भाजप पक्षाच्या विरोधात काँग्रेस बुधवारा पणजे मशाल रॅली काडटले अशी माहिती मंगळारा पणजे गोंय प्रदेश काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष लुईजीन फॉलेरो हांणी दिल्या। तांणी मुखार म्हळां, भाजप सरकारान 2012 वर्साच्या वेंचणुके वेळार जी आश्वासनां दिल्लीं ती फक्त जनतेच्या दोळ्यांक उदक लावपाक आशिल्लीं। नोकरी, म्हारगाय, भाशा माध्यम, पेट्रोलाचो वेट आनी जायते प्रश्न सुटावे करपाचें उत्तर भाजप सरकारान वेंचणुका वेळार दिल्लें, पूण हातूंतले एकूय प्रश्न अजून सुटावे जाल्ले ना। तशेंच भाजप सरकार गोंयकारांच्या आनी गोंयच्या कामगारां आड वावुरता। सरकारी नोकऱ्यो लेगीत भाजप सरकार कंत्राटी तत्वार दिता अशी टिका फॉलेरो हांणी केल्या। तांकां गोंयच्या आम जनतेचें पडिल्लें ना। आम्ही 100 वरांचेर मार्शल यात्रा म्हणजे मार्शल मार्च इज अ प्रोटेस्ट मार्च प्लॅन केल्ली आहा फ्रॉम कदंबा बस स्टँड टू आझाद मैदान। हाज्या फाटल्यान हेतू म्हणजे तुमकां खबर आसतली की फाटली 4.5 वर्सां वो बीजेपी सरकार जो राज चलयता लोकांगेली जरी तर अपेक्षा आशिल्ली की लोकांक बरें गव्हर्नन्स मेळटलें। बीजेपी सरकारान इलेक्शन जाहीरनामो मॅनिफेस्टो हाडलो आनी आतां 5 वर्सां पूर्ण जावपाक पावली, पूण अजून पासून या जाहीरनाम्यांतल्यान लोकांक जी आश्वासन दिल्ली तितली कांय आज पासून जालें ना। देखून हे गोंयचे लोक ह्या सरकाराक यू टर्न सरकार म्हणटात। रापणकाराचे लेगीत जो अन्याय जाला ताचेर भाजपा सरकारान योग्य तोडगो काडपाची गरज आसा म्हण लाठीचार्जाची चौकशी न्यायदंड अधिकाऱ्या मार्फत न करता ह्या प्रकरणात न्यायालयान चौकशी सरकारान करची अशें तांणी मागलां। तुम्ही पुढे आसले कांय दीस आदी हिंगा गोंयच्या रांपोणकारांचो एकवटाची हिंगा एजिटेशन आसलें। ते फाटल्या 4-5 म्हयने सरकारा सांगता की त्यो LED लायट्स बंद करा। हे जरी तरी गोंयचे नुस्तेकार भाव आनी भयणी सांगता सरकाराक ताचेर कितें तरी उपाय घेवपाक जावना। लोकांक रस्त्यार येवचे पडलें आनी लोक रस्त्यार येयले म्हणटकच हे लाठी चार्ज करता। आनी चीफ मिनिस्टर म्हणटा लाठी चार्ज करूंकूच ना। आतां म्हणटा मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी, पूण गोंयच्या लोकांक मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरीचेर कसलेय तरी दे डोंट बिलीव, मानूक तयार ना आनी देखून आमी ज्युडिशियल इन्क्वायरी हाजेर मागतात। आरटीआय खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकर।